पावसाच्या नेटार लोकजीण विस्कळीत जाल्या। शारांनी रस्ते उदका पोना, घरादारांचेर झाडां पडल्यात। फायर ब्रिगेडीचे बिजी दीस। शिवोलेच्या बाबुसो बाणावलीकाराच्या घराचेर फांतोडेर आंबो पडलो। घरांतल्यांक मातसो मार लागलो। फायर ब्रिगेडीन झाड क्लियर केले। सकाळचे 4 आंबो पडलो आमच्या घरात। आमी न्हिदलेल्यो भुरग्यांचे मातशे त्रास जाले, लागले पांयार रागात भितरले कितें भितर उरले ताका आमी दार फोडले आनी ते काडले। गव्हर्मेंटान पंचायतीन कितें ताका पळय जाता तितलो बेगीन खर्च करपाक आनी चवथ तेकलेले आसा, तेजी भुरगीं आसा, तांकां त्रास जावं येना। बेगीन जाता तितलें घरान तेजें उदीक खूब भरलें, खूब ताका घरान भितर लुकसाण भरपूर जाल्लें आसा। ते जाता तितलें गव्हर्मेंटान पंचायतीन हेल्प करपाचें आनी जाता तितलें बेगीन करपाचें। पणजे सांतिनेज चौकातलो रस्तो पुराय उदका पोना गेलो। पणजी ऑब्जर्वेटरी आणि सीजनल रेन स्लाइड। अभी जो है एक ऑफशोर ट्रफ बना हुआ है जो साउथ गुजरात से लेके नॉर्थ केरला कोस्ट तक बना हुआ है। तो उसके इफेक्ट के कारण जो है पूरा गोवा में आज दिन भर अच्छा बारिश हुआ है और पणजी में अभी तक मॉर्निंग 8:30 से अभी 17:30 तक 84 मिलीमीटर रेन हो गया है, हैवी रेन हो चुका है। और मरमगुआ में 55 मिलीमीटर हो गया है। तो अभी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अभी आज और कल 2 दिन अच्छा बारिश होगा और पूरा गोवा स्टेट में सभी जगह बारिश होगा। और हैवी रेनफॉल वार्निंग है कि हैवी रेनफॉल कुछ स्थान पे होगा, फ्यू प्लेसेस, एंड वेरी हैवी रेनफॉल भी होगा जो कि आइसोलेटेड प्लेसेस में होगा। फातोड्ड्या मोठो पावस। थंयच्या एका स्क्रॅप यार्डांतली केमिकल पावडर पावसाच्या उदकांत मिक्स जावन शेतांत पावली। शेतांत पावला आनी मागता ते शेतां कांय इफेक्ट जाय जाल्यार पुरो म्हणून ते हार्मफूल काय केस कितें खबर ना आमकां। सो कितें जालें जाल्यार हांव मागता गव्हर्मेंटान आमकां मातशें हेल्प करचो, कित्याक आख्ख्या फूल शेतांत हें केमिकल पावल्लां आसा। आतां स्क्रॅप वॉल कितें सांगता? स्क्रॅप वॉल सांगता पूण कितें जालें कंपेन्सेशन म्हूण सांगता। पूण तेज्या पयलीं आमकां एक भोंवपा जाय न्ही, कित्याक आतां रोयलें तें, सो आमकां रिजल्ट आतां कळपा ना तो। सो आनी 2-3 म्हयन्यान आमकां वाडटो पे पडटा आमकां हार्वेस्टिंग टायमाचेर। तूं कावन्सिलर न्याय जाल्ल्या भाशेला कित्याक आमचो हांगाचो एसटी कावन्सिलर आहा, सो तेणें कितें इनिशिएट घेवपा जाय हेजेर काडपाक, कित्याक हें फक्त कन्सर्न आमगेलो वार्ड कावन्सिलरान कितें हें घेवन मुवमेंट करून काडपाक शकता। सो म्हजी मागणी हे वार्ड कावन्सिलरान तेणें काडचें आनी एसटी लोकांक जे आमचे लोक कश्टी जे हातान रोखता जावं पांय घालून शेतांनी आसता ते कॅमिकल जावं ऑयल तांकां आंग सुट्टा, सो हेजेर तेणें कारवाय करून मुखार हायर ऑथॉरिटीचेर वचून हें करपाचें आमचो हेजेर तेणें काय कितें तर उपाय घेवचो। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट।